एक सिक्रेट तुमकां सांगलें कोणाक सांगूं वचनाका तुमकां मात्र त्या देखून नेक्स्ट इयर क्रिब करतना तुमकां प्रायज मारचें जाल्यार ह्यो संगती उडासून दवरा तुमकां प्रायज गॅरंटी. ह्या व्लॉगाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आमी क्रिसमसच्या सिजनांत आसा आनी आयच्या दिसा तल्लूर येवन पावल्या. आमी तल्लूर पावतना तल्लूरचे विगार बाप एडवीन तांच्या उपाध्यक्ष सांगाता बसून कितें डिस्कशन करनासले. फिरगजेचे जायते युवा जण नखेत्रां घालूंक आनी तशेंच परवांच्या क्रिसमसाच्या दिसाक जायतीं प्रोग्रामां कितें मांडून हाडल्यांत ती प्रॅक्टीस करनासलीं आनी ताचे उपरांत पाद्र्यान तांकां केक दिली आनी केक तांणी कशी केली म्हणून तुम्ही पळया. तल्लूरांत क्रिबाचे कॉम्पिटिशन चलते आसा. ते कॉम्पिटिशन जज करूंक आमी आयल्या आनी खंडी जावन बऱ्यांतले बरे क्रिब आसात. हो व्हिडिओ निमाणे पर्यंत पळया. कित्याक म्हळ्यार हर एक फिरगेच्यांत क्रिब कॉम्पिटिशन जाते आसतात. क्रिब कॉम्पिटिशनाक खंयच्या रितीन क्रिब खेळ्यार प्रायज मेळटा ते आमी निमाणे ह्या व्हिडिओच्या निमाणे हांव सांगता आनी प्रत्येक जावन आनी एक बोनस एक टिप्स तुमकां दिता. देखून हर एक आतां आमी कितें क्रिब दाखयता ते पळया. जज करा, तुमी जज करा खंयचे बरे आसात म्हणून. ताचे उपरांत क्रिब कशें केल्यार बरें म्हणून तुमकां एक थोडे टिप्स दिता. नेक्स्ट इयराक तुमकां खंडी जावन उपयोग पडटले. आमच्या सांगात रावा, स्टे ट्यून. या थंय हांव बेगीन सुटल्या. तल्लूरच्या वेगवेगळ्या वाड्यांक वेगवेगळ्या घरांनी आमी भेट केली आनी तांणी केल्ले क्रिब, तांणी केल्लो गर्दनाचो गोटो आमी पळयलो. खंयच्या रितीचे गर्दनाचे गोटे आमकां जज करूंक मेळ्ळे हे सगळें तुमी पळया आनी तुमकां तांतू खंयचो लायक जाला म्हणून तुमी एक कमेंट घाला. खंडी जावन तुमकां ताचे कॉन्सेप्ट, तांतू तांणी केल्ली रीत, ताचें लायटींग जावं पुरो हें सगळें पळयत आसतना एक ना एक गर्दनाचो गोटो खंडी जावन तुमकां लायक जातलो. खंयचो लायक जाला म्हणून आमकां कमेंटांत कळया. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿತು ಬೆಳಕು, ಅದೇ ಜಗ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಯೇಸು. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿತು ಬೆಳಕು, ಅದೇ ಜಗ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಯೇಸು. ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡುವೆವು ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು. ಬನ್ನಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ, ನಮಿಸುವ ಕಂದನ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಮರಿಯಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಂದನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಲಿ ದೇವನಿಗೆ. ಬನ್ನಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ, ನಮಿಸುವ ಕಂದನ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಮರಿಯಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಂದನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಲಿ ದೇವನಿಗೆ. ಮೇಕೆಕರುಗಳ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ದೂತರ ಹಾಡು ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಾರಿತು ಬೆಳಕ ಜಗವೆಲ್ಲ, ಬೆಳಕ ಜಗವೆಲ್ಲ. ಬಂದಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ, ನಮಿಸುವ ಕಂದನ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಮರಿಯಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಂದನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಲಿ ದೇವನಿಗೆ. ಶತಮಾನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯು. ಪಾಪದ ರಾಜ ಅಳಿಯಿತು, ವಿಜಯದ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿತು. ಬನ್ನಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ, ನಮಿಸುವ ಕಂದನ ಒಟ್ಟಿಗೆ.
ಬೆಳಕು ಅದೇ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಯೇಸು. ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆವೆವು ನಾವು, ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು. ಬನ್ನಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ, ನಮಿಸುವ ಕಂದನ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಮರಿಯಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಂದನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಲಿ ದೇವನಿಗೆ. ದೇವನಿಗೆ We bow down and praise to the risen one who sits upon the throne you deserve. All honor and praise, your name makes all darkness flee. Jesus is your name. Jesus, Jesus, there is grace in your name. We find shelter under your arm, where there is healing. Where there is healing. Free our lives and our children, we will serve you. You are our King. Free us from sin and temptations. We humbly kneel down to praise you. Jesus is your name. Jesus, Jesus, there is grace in your name. We find shelter under your arm, where there is healing. Where there is healing. Free our lives and our children, we will serve you. You are our King. Free us from sin and temptations. We humbly kneel down to praise you. Jesus is your name. Jesus, Jesus, there is grace in your name. We find shelter under your arm, where there is healing. Where there is healing. Where there is healing. Where there is healing. Free our lives and our children, we will serve you. You are our King. We bow down and praise to the risen one who sits upon the throne you deserve. All honor and praise, your name makes all darkness flee. Jesus is your name. Jesus, Jesus, there is grace in your name. We find shelter under your arm, where there is healing. Where there is healing. Our lives and our children, we will serve you. You are our King. Free us from sin and temptations. We humbly kneel down to praise you. Jesus is your name. Jesus, Jesus, there is grace in your name. We find shelter under your arm, where there is healing. Where there is healing.
is your name, Jesus, Jesus. There is grace in your name. We find shelter under your arm. Where there is healing, where there is healing. Find shelter under your arm. Where there is healing, where there is healing. खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ। तारनहार हमारा पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ। तारनहार हमारा पैदा हुआ। जेजूच्या बोपवित्र काळजा वाड्यातर्फेन सोमेस्तांक आमी हुमरा रासच्या नताला फेस्ताचे शुभाशय तशेंच नव्या वर्साचे शुभाशय आमी पाठयता। 2025 जुबलेवाच्या त्या वर्साक आमी पांय दवरता आसतना देव तशेंच इम्मानुएल आमकां सगळ्यांक शांती समाधान मोग हाडून दिवं म्हणून आम्हा सोमेस्तांचे मागणें जावन आसा। आमचो वाड्याचो गुरकार तशेंच प्रतिनिधी आनी वाड्यांतल्या सोमेस्तां तर्फेन सर्व फिरगसगारांक आनी संवसारभर आशिल्ल्या सोमेस्तांक आमी भागी नतालांचे फेस्त आनी नवे वर्स मागता। थँक्यू वन एंड ऑल। आता आमचो गर्दन असो गोट्ट केला थंय हांगा ह्यो गवळी सोरोन गेल्ल्या गवळ्यांक पाटीक गारा व्हरता आसा आनी थंय गारा वयता आसा। ह्यो गवळी तुतरी वचून गवळ्यांक आपयता। तो गवळी बेसाय घर आनी बेसाय करता आसा। तो एक बोकरो दोंगरार सरयत आसा। तो गवळी त्या बोकरांक उदक पिवंक हे करता आसा। थंय पळया फादर थंय ते एक राय हेरोद राया लागीं संवसार असो राय खंय जल्माला म्हूण निसारता आसात। पयलो गर्दन घट्ट केल्लो सांत फ्रांसीस ऑफ असिसी आमचो इगर्जेचो पात्रोन। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025। मिलेगा तुम्हें एक गौशाला, पैदा होने भी उसको सजदा किया, चरवाहों ने भी उसको सजदा किया, चरवाहों ने भी उसको सजदा किया। पैदा हुआ, पैदा हुआ, मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ, तारनहार हमारा पैदा हुआ।
दिशा से आए थे धारे के भी पीछे मुजोशी भी सर को झुका के शिक्षक यीशु को ही माने बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ तारनहारा हमारा पैदा हुआ खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ तारनहारा हमारा पैदा हुआ Starry night, holy light, angels singing, sky so bright. Peace on earth, their song proclaims. Born to us the King of names. Hallelujah, joy divine. Heaven's love in a child so fine. Oh, rejoice, let the bells resound. Love and grace on this night are found. Raise your voice, let your spirit soar. Christ is born and we praise him more. Don't rejoice, let the bells resound. Love and grace on this night are found. Raise your voice, let your spirit soar. Christ is born and we praise him more. Shepherds watch, hearts filled with fear, guided by the stars so near. In a manger, humble and small, lies the Savior, Lord of all. Hallelujah, hearts take flight, glory born on this wondrous night. Oh, rejoice, let the bells resound. Love and grace on this night are found. Raise your voice, let your spirit soar. Christ is born and we praise him more. Glory to the highest King. Every soul his love will bring. Join the angels, lift his name. Forever his mercy will remain. Ooh, Christ is born and we praise him more. Shepherds watch, hearts filled with fear, guided by the stars so near. रात अंधेरी धूल कहे एक थी तो सुहाना जले मेघ की धारा से सुलगकर न बैठे लहे को चले रात अंधेरी धूल कहे एक थी तो सुहाना जले मेघ की धारा से सुलगकर न बैठे लहे को चले ला 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 जहाँ में अपनों की खातिर हमसे प्यार किया हमको बचाने को कहना किया और कुर्बान हुआ आया जहाँ में अपनों की खातिर हमसे प्यार किया हमको बचाने
नाताला फेस्ता संदर्भी सर रोजार वाड्यांक जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचे फेस्त मगतां वडा मिनातीन सर वाड्यागरान हो गर्दानो गोटो करूंक प्रयत्न केला. स्पेशली इशान मेंडोन्सा, रोहन मेंडोन्सा तांकां आमच्या वाड्या तर्फेन गुरकारा तर्फेन तशेंच प्रतिनिधी तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच वियोन मेंडोन्सा हाकाय वाड्या तर्फेन देव बरें करूं. थँक्यू. जेजू बाळक जल्माला संतोष पावया, गरबा खावणे न्हिदला पळोवंक रावया. भव्या संगीत संतोष बरीत गितां गावया, गवळ्या संगी मोगा बरीत काणी हाडया. देव देवाचो देवला संसारार, राय रायाचो न्हिदल्या त्या तणार. कोर आजाचो गायता अंतरळा, फागोन प्रकाश सगळ्या भुंयतळार. जेजू बाळक जल्माला संतोष पावया, गोरवा खावणे न्हिदला पळोवन रावया. बोडव्या संगी संतोष बरीत गितां गावया, गवळ्या संगी मोगा बरीत काणी हाडया. चॉकलेट ना बेस्ट झाले मग बेसा बेस्ट झाले मग. ಮಲಗಿದ ಯೇಸುರಾಜನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ನರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದನು, ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದನು. ಯೇಸುವೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಕರ್ತನೇ ನೀ ಶುದ್ಧನು. ಯೇಸುವೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಕರ್ತನೇ ನೀ ಶುದ್ಧನು. ಶುದ್ಧನಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ಶ್ರೀ ಯೇಸುವೇ. ಶುದ್ಧನಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ಶ್ರೀ ಯೇಸುವೇ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಗೋದಲಿಯೋಳು ಮಲಗಿದ ಯೇಸುರಾಜನು. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಗೋದಲಿಯೋಳು
ಮಲಗಿದ ಯೇಸು ರಾಜನು ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದನು. ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದನು. समेस्तांक जल्मकाश्च्या जेजू बाळकाच्या जल्माचो उल्हास आमच्या मिलारवाड्याच्या गुरकारान लोहादेण रिना मेंडोळच्या मुखेलपणार आनी तशेंच ल्हान भुरगीं व्हड यूथ युवजण आनी व्हडा सगळेच सगळे व्हडा संतोशान मिनतीन हांगासर ह्या गर्दना गोठा गेला. ह्या गर्दना गोठांत विशेश जावन कितें म्हणल्यार एक सांप्रदायिक आशिसाचे परिसराचे जागृती येवच्या खातीर त्या प्रकार आनी बेतलेहमाच्या परिसराचे तशेंच ताल्लूर फिरगेच्या परिसराचे एक दृश्य येवच्या बरी हांगासर आसा केला. हातूंत सगळ्यांचे आमचो पात्र आसा. समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. रात अंधेरी धूल कहे एक थी तो सुहाना जले मेघ की धारा से सलकन बैठे लहे कुचले. रात अंधेरी धूल कहे एक थी तो सुहाना जले मेघ की धारा से सलकन बैठे लहे कुचले. ला 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 जहाँ में अपनों की खातिर हमसे प्यार किया, हमको बचाने को कहना किया और कुर्बान हुआ. आया जहाँ में अपनों की खातिर हमसे प्यार किया, हमको बचाने को कहना किया और कुर्बान हुआ. रात अंधेरी धूल कही एक दीप सुहाना जले मेघ की धारा से सलकन बैठे लहे कुचले. रात अंधेरी धूल कही एक दीप सुहाना जले मेघ की धारा से सलकन बैठे लहे कुचले. ला 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 ला. आया जहाँ में अपनों की खातिर हमसे प्यार किया, हमको बचाने को कहना किया और कुर्बान हुआ. आया जहाँ में अपनों की खातिर हमसे प्यार किया, हमको बचाने को कहना किया और कुर्बान हुआ. दिल से हमारी जो थी उसी की हरदम थे जो चले. आम्ही सांजुजे वाड्याच्यांनी सांगाता मेळून वाड्यातर्फेन एक गर्दोनो गोठो केला. हातून चढावत जावन हर एक हँडमेड वस्तू आसात. क्ले जावन केल्ले गाय जावन दी, बोकरे जावन दी आनी घर हँडमेड घर हांगा क्रिसमस ट्री तुमकां दिसता. आनी आमचे सांजुजे आनी आसीसीक आमी दवरलात. सगळ्यांचे लायक हार्ड वर्क एका म्हयन्यांत हांव तांणी स्टार्ट केल्ले. सो आज ताचे रिजल्ट तुमी पळयत. सो या इट वॉज ग्रेट वर्किंग ऑल टुगेदर एंड आय विश एवरीवन हॅपी जॉयफुल एंड ब्लेस्ड क्रिसमस एंड अ न्यू इयर. थँक यू. रात अंधेरी धूल कही एक दीप सुहाना जले मेघ की धारा से सलकन बैठे लहे कुचले. रात अंधेरी धूल कही एक दीप सुहाना जले मेघ की धारा से सलकन बैठे लहे कुचले. ला 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 ला
Steven Amka posthai Moja sumya moja deva Tuka aradhan karta Moja sumya moja deva Tuka aradhan karta मक्का के लाए तुझे मंदिर कलजा अलतरी रसाई हजीर नितल कलजान येता तुझे हुजीर सता मक्ता तुझे कुलपे खातीर मोजा सोम्या मोजा देवा मोगच्चनो तुम्ही पळोवन आयल्यात वेगवेगळ्या रितीचे सोबयेचे सोबीत गर्दनाचे गोटे तल्लूरच्या फिरगजेंत वेगवेगळ्या वाड्या घरांनी सांगताच दुसऱ्या दुसऱ्या घरांनी केल्ले भोव सोबीत क्रिब आनी खंडी जावं तुमकां तांतू खंयचे म्हणी बरें लागले जाल्यार तुमकां कमेंटांत कळोवंक सांगलें खंडी जावं तुमी कळयतल्यात आतां हांवें तुमकां पयलें सांगलें आसा गर्दनाचो गोटो कसो करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार हर एक फिरगेजेनी कॉम्पिटिशन आसतात क्रिसमसा वेळार आनी क्रिब करचे जाल्यार कितें क्रायटेरिया फॉलो करचे थोड्यो संगती हांव तुमच्या मुखार दवरतां कित्याक थोडे क्रिब हांवें जज केल्ले आसात आनी ताच्या आदाराचेर खंयच्या रितीचे क्रिब आमी खरी येत म्हणून हांव तुमकां सांगतां थोडे टिप्स हांव दितां थोड्यो संगती तुमी उडावसां दवरूंक जाय क्रिब कॉम्पिटिशन करतना घराच तुमी तुमचे इतले करता जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार बरी करी येत बोसोबीत करी येत पूण एका कॉम्पिटिशनाक क्रिब करचो जाल्यार ताका कितें गरजेच्यो संगती तुमी उडावसां दवरूंक जाय थोड्यो संगती हांव तुमच्या मुखार दवरतां ताचे उपरांत निमाणें एक बोनस एक टिप्स दिता ते तुमी उडावसां दवरचे खंडी जावन ते तुमकां उपकारा पडटलें not bad एक क्रिब कशें आसाचें म्हळ्यार पयल्यान पयलें एक थीम आसाचें कॉम्पिटिशनाक क्रिब करचो जाल्यार ताका एक थीम आसाचें नाजाल्यार एक कॉन्सेप्ट आसाचें खंयचें कॉन्सेप्ट खंयच्या रितीचें एक क्रिब करूंक तुमी आशेतात काली एक गोटो करचो बकरे दवरचे तें न्हय तें सिंपल जालें कॉन्सेप्ट कितें आतां आमी चिंतूंक पुरो फ्रांसीस आसिसीन केल्लो गर्दनाचो गोटो ट्रेडिशनल संप्रदायीक गर्दनाचो गोटो आमी तश्योच करचे की मॉडर्न करयेत आमच्या चिंतपा प्रमाणे करयेत खंडी जावन आमच्या चिंतपा प्रमाणे करयेत कित्याक म्हळ्यार फ्रांसीस आसिसीक ताणें रचुल्लें एक मॉडेल आसा तें सदां काळ उरता पूण आमच्या संदर्भाक लागून आमच्या काळाक लागून आमी कशें गर्दनाचो गोटो जेजूचो जल्म आचरण करता आमी कितें सांगूंक सोदता तें भोव गरजेचें त्या देखून तुमची क्रिएटिविटी तुमी यूज करना एक कॉन्सेप्ट काण घेया पयल्यान पयलें एक कॉन्सेप्ट काण घेया एक थीम काण घेया तुमच्या गर्दनाच्या गोट्याक ते कसलोय थीम जावंक पुरो हांव तुमकां मुखार सांगता कसले थीम काण घेयत म्हणून दुसऱ्यान हे भोव दोन संगती भोव गरजेच्यो एक थीम काण घेवचो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्रिब करचो दुसरें जड्जस तुमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार तांच्या मुखार एक दोन उतरांनी एक्सप्लेन करा तुमचो क्रिब कितें तुमचें कॉन्सेप्ट कितें तुमचें चिंतप कितें म्हणून कितें म्हळ्यार जड्जाक कळीत आसना तुवें कितें केलां म्हणून खंयच्या रितीन तुवें पोर्ट्रे केला म्हणून तांकां थोडी आयडिया मेळत पूण सडाव सगळ्यांक ती आयडिया मेळटा म्हूण सांगूंक जायना देखून तुवें कितें चिंतलें तुवें कितें केलें तुजें कॉन्सेप्ट कितें तुजो थीम कितें तांकां स्पश्ट रितीन एक ब्रिफींग दिवचें बरें एक एक्सप्लेन करचें बरें कित्याक म्हळ्यार त्या नदरेन पळयत आसतना क्रिब आनी की हे कॉन्सेप्ट हे अशें आसा ओके असो तशें अर्थ जाता तांकां नाजाल्यार ते येतात पळयतात आनी चलतात चूक कोणाची क्रिब केल्ल्यांची कित्याक ताणें एक्सप्लेन करूंक ना कित्याक तांचें कॉन्सेप्ट ताणें बरें केलां पूण एक्सप्लेन करूं ना एक्सप्लेन करा तिसरें केदाळे ही रुल्सांत एक रूल आसता नॅचरल आसाचें म्हणून आर्टिफिशियलिटी आसूंक नजो क्रिब करता आसतना तुमी करतात जाल्यार हो क्रिब तुमच्या हातांनी केल्लो म्हळ्यार आर्टिफिशियल वस्तू आनी करयेत पूण तुमचें तावन कितें स्वंत जावन करयेत तें करूंक प्रयत्न केल्यार बारी बरें नॅचरल जावन आसल्यार इको फ्रेंडली जावन आसल्यार बरें इको फ्रेंडली म्हळ्यार घरा कट्टी आसा कातो आसा माड आसात आनी कितें सवल्यो आसात आनी पानां झाडां आसात माती आसा दुसरे फातर आसात हें सगळें नॅचरल कितें मेळटा तें खाण घेवन केल्यार ताका एक सोबाय तातूंत तुमचें एक क्रिएटिविटी दिसता तुमचें एक स्कील दिसता तेंय एक कावंट जाता ताचे उपरांत क्रिब्बांत एक मुवमेंट आसाचें मुवमेंट म्हळ्यार एक जीव आसले कडेन मुवमेंट आसा पळय आतां क्रिब लायव्ह क्रिब म्हणटा लायव्ह क्रिब म्हळ्यार उपरांत थंयसर एक कितें एक मुवमेंट आसाचें मुवमेंट म्हळ्यार आतां सडाव जावन आमी एक न्हंय करता
एक न्हंय वळटे आसता म्हळ्यार ते एक मुवमेंट आसा म्हणून जालें. तें मात्र न्हय, सगळ्या क्रिबान न्हंय आसा घेता म्हण न्हय, आसा घेता म्हण ना. ताच्या बदलाक एक आंज बडवो हालसो थंय बोंसो जावंक पुरो, एक लायट गोंसो जावंक पुरो, नाजाल्यार खंयची स्टॅच्यू चलचे बरी आसचे आसल्यार कितें पण एक त्या क्रिबान मुवमेंट आसचे बरी आसाचे. त्या वेळार कितें जाता, तो लायव्ह क्रिब जाता आनी थंयसर एक मुवमेंट आसता. ते क्रिब जस्ट दवरलो एक हें पिंतूर न्हय, ते एक क्रिब लायव्ह. त्या देखून थंयसर एक मुवमेंट आसल्यार त्या क्रिबाक इल्लेशी ब्युटी ॲड जाता. हे एक उडासां दवरचें. आनी एक थरासो क्रिब करयेत कॉन्सेप्ट बेस्ड हांवें म्हळें, थीम बेस्ड. आतां आयच्या काळार जेजू जल्मवचो जाल्यार खंय जल्माता गे म्हणलें एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्रिब करयेत. आतां चिंत्या केरळांत लँडस्लायड जालें लास्ट टायम आनी थंयसर तुमी पळयलां, तें पिक्चरां पळयलां कशें जालें, सगळें व्हाळोन गेलें. त्या कॉन्सेप्टाचेर तुमी एक क्रिब बांदून हाडयेत. नाजाल्यार तुमी अशें करयेत बायबल बेस्ड जावंक पुरो. मातेवाच्या वांजेलांत लुकाच्या वांजेलांत कितें सांगलां. आतां लुकाचो वांजेल काण घेता जाल्यार तुमी मरी बडव्यान मरयेक खबर दिवचो विशय एक पार्ट जाल्यार, दुसरें एलिझाबेथ मरयेक भेटचे दुसरो विशय, तिसरो विशय जेजू जल्मवचो, चवथो विशय जेजूक काण घेवन मरियन आनी जुजेन पलायन करचें. हे एक 4 संगती एका क्रिबा भितर येयल्यो जाल्यार कॉन्सेप्ट बेस्ड बिब्लिकल बेस्ड जालें. तशें म्हळ्यार ताका एक अर्थ आसा. वैगी त्या देखून हांवें पयलें सांगलें फ्रांसीस असिसीचें एक मॉडेल आसा, तें सोड न्हू आमच्या काळाक जाय जाल्ले बरी आमी एक क्रिब करयेत. आनी एक थीम बेस्ड करचें जाल्यार आतां जेजूक भेटोवंक आयिल्ल्या त्या जाणट्या मनशांनी 3 काणी काडल्यो. जर तूं आज एक काणयेक दिवंक आशेत जाल्यार आयच्या मॉडर्न काळाक मॉडर्न संवसाराक एक रेप्रेजेंट जावन एक काणी कितें दिता जाल्यार जेजू कितें काणी दिता 3 काणीको तातूंत एक इनोवेशन करयेत, तातूंत एक नवे अर्थ दिवयात. अशें थीम बेस्ड करूंक जाता आनी केल्यार खंडीत जावन तुमी प्रायस मारतल्याच. कित्याक असले क्रिब जायते अटेम्प्ट करनात. देखून फायनली 2 संगती मस्त गरजेच्यो. एक जड्ज तुज्या क्रिब पळोवंक येता आसतना 2 संगती मस्त गरजेच्यो. फस्ट तुज्या क्रिबांत कितें युनीक आसा, दुसऱ्या क्रिबांनी नातरलें तुज्या क्रिबांत कितें स्पेशल आसा. सकाळच्या क्रिबांत न्हंय आसा, वळचें उदक आसा, गुडे आसात, दोंगर आसात, घरां आसात, रॉयल पॅलेस आनी धाकटीं घरां आसात, हें पूर आसा. तें सोड न्हू तुज्या क्रिबांत एक पिन पॉयंट करचें तसलें एक विशेश कितें आसा तें गरजेचें. एक दुसरें तुवें तुजें कॉन्सेप्ट नरेट करचें, तुजी स्टोरी सांगचें, तुवें कितें केलां म्हणटा तसो एक थीम तुवें एक्सप्लेन करचें. ह्यो 2 संगती तुज्या क्रिबांत कितें युनीक आसा, तुज्या क्रिबांत तुजो क्रिब कितें ताची एक समरी, ताची एक नरेटीव तुवें दिजेचो पडटा. इतलें केल्यार खंडीत जावन तुमी प्रायज मारतात तें गॅरंटी. आनी एक बोनस टिप्स दिता म्हणलें. आतां सडाव जावन स्पर्धे जड्ज करूंक येतात कोण, पाद्र्याब नाजाल्यार सिस्टरां. आतां थोडे फावटी तुमचो क्रिब कोण जड्ज करता तांचेर येवन आसता, तांचें बॅकग्रावंड कितें ताचेर येवन आसता. की तशें जाल्यार जर पाद्र्याब आनी सिस्टरां येतात जाल्यार हे टिप्स कोणी सांगचे नात. तुमकां एक हिंट दिता. कित्याक म्हळ्यार पाद्र्याब आनी सिस्टरां येयल्ले वेळार खंडीत जावन बायबल तांकां इम्पॉर्टंट, बायबलाचे कोट तुमी वापरचेच वापरल्यार भारी बरें. आनी एक्सप्लेन करतना नरेटीव दितना बायबलाक कनेक्ट करून उलया. कित्याक म्हळ्यार तांकां बॅकग्रावंड बायबलाचें आसा, त्या देखून तुमी तें कितें करतात तें बायबलाक कनेक्टेड आसल्यार तांकां आनीक खोशी जाता. कित्याक म्हळ्यार तुमचे ऑडियन्स तुमचे लोक क्रिब पळोवन बारीक खुशी जाल्या म्हणत, पूण जड्जाक इम्प्रेस करचें भोव गरजेचें. ही एक भितरली एक ल्हानशी सांगात सिक्रेट. त्या देखून पाद्र्याब आनी सिस्टरां येता जाल्यार बिब्लिकली कनेक्टेड आसल्यार बरें. बायबलाक कनेक्ट करा, उलयतना बायबलाक कनेक्ट करा. तुमचो थीम बायबलिकली कसो करेक्ट आसा, सवीत आसा म्हणून तुमी एक्सप्लेन करा. तुमी एक्सप्लेन करता जाल्यार अर्दें काम तुमचें जालें. मागीर ती जड्ज करतात. हे एक सिक्रेट तुमकां सांगलें, कोणाक सांगूंक वचनाकाच. तुमकां मात्र त्या देखून नेक्स्ट इयर क्रिब करतना तुमकां प्रायज मारचें जाल्यार ह्यो सांगती उडासून दवरा, तुमकां प्रायज गॅरंटी. प्रायज मेळ्ळ्यार म्हाका सांगा. सोमेस्तांक परत एक फावटी हॅपी क्रिसमस. बागी नाताला फेस्त हांव तुमकां मागता आनी तशेंच बरें समृद्ध भरीत नवें वर्स. हो व्लॉग पळयल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हो व्लॉग शेअर करा, दुसऱ्यांक तो पावया. आनी इतलें सांगून 2 उतरां अखेर करता. आयच्या दिसा ही काणी हांगाच हांव मोग दिता. मोगल्या आनी एका काणी सांगता, आनी एका नव्या संगती सांगता तुमच्या मुखार येता. देव बरें करूं. थँक्यू. बाय. Thank you for watching.
Now please share this video to your close friend, subscribe to our channel and get every update instantly.